भुरग्यांनो, कांट्यान कांटो काडप ही वपार तुमी केन्ना तरी आयकल्याच आसतली। हे वपारीचो अर्थ कितें? हय, कांटो हें एक वायटाचें प्रतीक। हो कांटो आमकां तोपलो जाल्यार ताचो कितलोसोच त्रास आमचे कुडीक जाता। हो कांटो काडपाक आमी केन्ना केन्ना दुसऱ्या कांट्याचो आदार घेतात। हाचो अर्थ असो की वायट मनशाक नीट करतलो जाल्यार वा वायट मनशाक बूध शिकयतलो जाल्यार केन्ना केन्ना आमी वायट करणेचोच आदार घेवचो पडटा। हाची देख दिवपी आयज आमी 7वे यट्टेचो पाठ शिकतले। पाठाचें नांव नाडाक सवाय नाड। गीता हें एक चुणचुणीत आनी हुशार चली। गांवांतले शाळेन 7वे यत्तेन तें शिकतालें। सदांच पयल्या नंबरान पास जातालें। अभ्यासांत तशेंच खेळांतय तें हुशार आशिल्लें। शिकपाची ताका खूब उमेद। आपणें खूब शिकचें आनी व्हड जावचें अशें ताका दिसतालें। गीताचो बापूय एक गाडेकार। ताचे कडेन एक बैलांचो गाडो आशिल्लो। ह्या गाड्यान तो लोकांचें सामान हाड व्हर करतालो। नाजाल्यार भंगसाळेंतलो जळोव गाड्यान भरून गांवांत भोंवन विकतालो। हो बैलांचो गाडो हेंच ताचें पोट भरपाचें साधन आशिल्लें। ह्या गांवचे लोक आपणालो म्हाल शेजारच्या गांवांत विकताले। गीताचो बापूय त्या बाजारांत जळोव विकपाक वतालो। त्या बाजारांतलो एक पसरकार बरोच हुशार आशिल्लो। बाजारांत म्हाल विकपी लोकांक तो धूर्त उतरांनी नाडटालो। साध्या भोळ्या विकप्यांक आपले नाड बुद्धीन फटयतालो। तांचे कडल्यान सवाय दरेन म्हाल घेवप आनी म्हारग दरेन विकप हो ताचो धंदो आशिल्लो। एक दीस गीताचो बापूय जळवाचो गाडो घेवन बाजाराक गेल्लो। गाडेकार भोंवत भोंवत त्या पसरकारा म्हऱ्यान पावलो। लाकडां बरीं सुकीं आसात मरे, कसो गाडो दिला? पसरकारान विचारलें। 50 रुपया गाडो, गाडेकारान जाप दिली। आब्बा, 50 रुपया गाडो? पसरकारान अजापान विचारलें। हय, जाय जाल्यार घे, नाजाल्यार चल्लो फुडें। राव रे मातसो, गाडो 50 रुपयाच मरे। आगा, गरिबाची फकाणां कित्याक करता? 50 रुपया दी आनी व्हर गाडो। बाजाराक आयिल्ले लोक ह्या दोगांयचें उलोवप आयकताले। लोकांकडेन पळयत पसरकार व्हडा आवाजान सांगूंक लागलो। आयकात रे बाबांनो, हो गाडेकार 50 रुपयांक गाडो दिता खंय? मागीर नेगार वचत आं? पसरकारान 50 रुपया मेजून गाडेकाराच्या हातार दवरले। पयशे गांठीक बांदून गाडेकार गाड्यांतल्यान लाकडां सकयल उडोवंक लागलो। आरे, कितें करता? पसरकारान विचारलें। लाकडां सकयल उडयता, गाडो घेवन म्हाका घरा पावूं नाका? गाडेकारान म्हणलें। गाडो घेवन? आतां तूं गाडो कसो व्हरतलो? गाड्याचे 50 रुपया तुका मेळ्ळे मरे? चल घरा,
आतां गाडो म्हजो जालो. पसरकारान आवाज वाडयत म्हणलें, आं, कसो गा सायबा, हांवें तुका गाडो विकला तो जळव. गाडेकारान फोडणीशी केली. कसो काय म्हूण विचारता? तुवें सांगूंक ना गाड्याचे 50 रुपया म्हूण? ह्या लोकांनी आयकूंक ना? विचार तांकां. हय काय ना रे बाबानो? पसरकारान लोकां कडेन पळयत म्हणलें. लोक कितें सांगतले? गाडेकार फटवलो म्हणपाचें लोकांनी वळखलें. पसरकाराच्या उतरांनी गाडेकार सामको काचाबूल जालो. आपणालें कितें तरी चुकलां अशें ताका दिसलें. ताणें पसरकाराक समजावपाचो यत्न केलो, पूण पसरकार आयकना जालो. गाडेकाराक समजलें, ह्या पसरकारा मुखार आपणालें कांयच शाणेपण चलपाचें ना. ताणें बाबड्यान जड मनान गाडो पसरकाराचे सुवादीन केलो आनी कपलार हात मारलो. बापूय घरा येत मेरेन वगी आसा हें पळोवन गितान विचारलें, बाबा, कितें जालां रे? तूं वगी कित्याक? तुवेची उतरां कानार पडना फुडें गाडेकार रडकुळो जालो. दुकां पुसत ताणें घडिल्ली गजाल गिताक सांगली. गजाल आयकून खूब वायट दिसलें. बापायक कसो धीर दिवचो तें ताका कळना जालें. जालें तें जालें अशें म्हणून गिताचे आवयन दोगांयकूय समजायलें. त्या दिसाच्यान गिता हेच गजालीचेर येवजीत आशिल्लें. ताणें हाचेर एक मांडणी काडली आनी आवयक हे मांडणेन आस्पावन घेतली. एक दीस एक लांकडांचो भरो घेवन गिता आनी ताची आवय दोगांय बाजारांत गेलीं. बापायन सांगिल्ल्या त्या पसऱ्या मुखार तीं पावलीं. तो पसरकार सच्चे भशेन कोणाकूय तरी नाडपाक नदर दवरून आशिल्लोच. तांकां पळयतांच फुडें येवन पसरकारान विचारलें, कसो भरो दिला गे? तो पसरकार होच आसतलो हाची गिताक खात्री जाली. भऱ्या बदलाक तांदूळ दिवचे पडटले. गिताचे आवयन सांगलें. कितले गे ते तांदूळ? फक्त 1 पसो. गिताचे आवयन म्हणलें. अरे वा, 1च पसो? पसरकाराक अजाप जालें आनी तो उमेदीन फुल्लो. हय सायबा, 1च पसो पुरो. उडय सकयल भरो आनी व्हर तुजे 1 पसो तांदूळ, पसरकारान म्हणलें. तेन्नाच गितान कुशीक आशिल्ल्या लोकांक आयकूंक येत अशें मोठ्यान म्हणलें, राव आवय, हो पसरकार तुका फटयत बी. पयलीं सारकें थाराय, लोकांकूय कळून दी. आगो, तूं आनी कितें सांगता लोकांक? पसो भर तांदूळ मुगो? कांयच न्हय. दिता हांव 1 पसो. तसो नेगार वचपी न्हय हांव, पसरकारान म्हणलें. सामको उपाट भरिल्लो पसो आं? अशें म्हणून गिताचे आवयन बरो सकयल दवरलो आनी चुमळीचो तुवाळो पसरकारा मुखार पातळायलो. पळयात रे बाबानो, तुमच्या हुजरां दिता 1 पसो तांदूळ. पसरकारान लोकांकडेन पळयत म्हणलें आनी तुवाल्याचेर पसो भरून तांदूळ रकयले. चल व्हर. जालें मुगो? पसरकारान विचारलें. कशें जालें तर? तुवें तर तांदूळ दिल्यात, पसो खंय दिला? 1 पसो दिवचें थारिल्लें न्हय? गितान विचारलें. कितें? पसो?
तो आनी कसो दिवपाचो तर? पसरकारान अजापान विचारलें. तें आमी नकळो. आमकां तांदळा वांगडा पोसो जायच, ते बगर आमी हालची नात. गितान निश्चयान म्हणलें. हे चलयेक पिशें लागलां काय कितें? पोसो भर तांदूळ दितना कोण पोसोय दिता? पोसो दिवप म्हणल्यार हात कातरून पोसो दिवप. ते कशें जातले तर? पसरकारान लोकांक पळयत म्हणलें. कित्याक जावचें ना? जर 50 रुपयांक लांकडा वांगडा बैलांचो गाडो दिवचो पडटा, तर तांदळा वांगडा पोसो दिवचो पडलो ना? अशें म्हणून गितान घडिल्ली सगळी गजाल जमिल्ल्या लोकांक सांगली. गजाल आयकून लोकूय खोशी जाले. पसरकार ताळ्यार आयलो. आपणाली नाडबोत आपणाचेरूच परतली हें ताणें वळखलें. ताणें कळाव लायनासतना आपली चूक मानून घेतली आनी गाडो परत दिलो. गीता आनी ताची आवय दोगांय गाडो घेवन उमेदीन घरा आयलीं. धुवेची हुशारकाय आयकून बापूय खुशालभरीत जालो. भुरग्यांनू, पळयलें शिक्षणाचें म्हत्व? गीता हुशार आशिल्ल्यान, वेळार शिकिल्ल्यान ताणें आपले हुशारकायेचो योग्य वापर करून आपणाच्या बापायक न्याय मेळोवन दिलो. तशेंच पसरकाराक ताचीच पाडी बूत वापरून बूत शिकयली. तशेंच तुमी लेगीत गितावरी सदांच वेळार शिकचें आनी तुमच्या शिक्षणाचो फायदो तुमकांच न्हय तर तुमच्या घरच्यांक आनी सरभोंवतणच्या लोकांक जावचो. देव बरें करूं.